16,000 मताधिक्य जे आसा ते भारतीय जनता पार्टीन फाटल्या इलेक्शनान म्हणजे 2012च्या इलेक्शनान काडिल्ले। ताजो जवळ जवळ 16% घसरण जी आसा ती 2015च्या इलेक्शनान 16% हा। म्हणजे तुम्ही स्टडी करा, हे सगळे स्टॅटिस्टिकल डेटा जो आसा तो स्टडी जर केलो जाल्यार लक्षात येतलो 16% तो घसरला। आज ह्या सगळ्या स्थितीन भितर भारतीय जनता पार्टी अशें दिसता हांगाचे सो कॉल्ड म्हणजे तांचे नेतृत्व जे आसा तांच्या लक्षात आयला की तांच्या पांया पोंदची माती जी आसा वाळू ही सरकपाक लागल्या आणि त्यामुळे एक एक खंय खंय गड जे आसात ते ढासळटा हेंय लक्षात आयलां। त्यामुळे दबाव तंत्रा वेगळे रुमर्स काही जे आसा ते मतदारापर्यंत पावप अशा पद्दतीन भितर ह्या मतदारसंघाक भारतीय जनता पार्टी बळी उडोवपाचो एक प्रयत्न जो आसा तो करता। आशिल्लो की भरपूर लोकांचे फोन आयले काल पासून आणि आज चड की अरे दोतोर तूं फाटीं सरता, तूं जे जालें सेटींग ऑलरेडी बाई कडेन उलोवणें जालें, जो फॉर्म विड्रॉ जाता। सो हांव हें कालूय घेवंक शकता आशिल्लो पण हांव ओगी रावलो कित्याक राजू भाई बरोबर ते कनेक्शन जावपाक लागलें। पण लोकांक हांव परत सांगूंक सोदता की राजू भाई हे बरे नाशिल्ले, तांचो पूर्ण पाठिंबा आमच्या बरोबर आसा। ते सगळे रॅलींक आमच्या बरोबर भोंवल्यात, पयलीं प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ले तेन्नाय ते हांगा आशिल्ले। सो ह्यो अफवाक बळी पडचे न्ही। दुसरो प्रश्न आशिल्लो हांगा मोठ्यो मोठ्यो काडा वचपाक लागल्यात की डेव्हलपमेंट आमी भरपूर केला इन मेडिकल हेल्थ वायज या रोड्स वायज या आनी खंयचे। हांव मेडिकलीच विचारूंक शकता, इट्स अ व्हेरी सेन्सिटीव पॉयंट बट आय हॅव टू से इट। श्री विष्णू सुर्या वाघ हे म्हजे पेशंट आशिल्ले, म्हजे कडेन अजुनूय तो रेकॉर्ड आसा, तेय म्हज्या क्लिनिकान येताले। पण गोंयच्याच आमदाराक गोंयचेच गव्हर्मेंट जे गोंयान आसा आनी जे सेंटराक आसा ती मेडिकल फॅसिलिटीज गोंयच्या आमदाराक दिवंक शकले ना। तांकां व्हरून आमकां बॉम्बे ट्रिटमेंट करची पडली आनी वी प्रे दॅट ही रिकवर्स व्हेरी फास्टर। बट इमॅजीन द प्लायट ऑफ कंडिशन इन गोवा, हेल्थ कंडिशन, की जर गोंयच्या आमदाराक आमी जर बरें करूंक शकना जाल्यार गोंयच्या लोकांक आमी कशें बरें करतले, ही परिस्थिती आज आसा। सो लोकांनी डेव्हलपमेंट इन मेडिकल सेंटर्स जाल्यार उलोवचेच न्ही। प्रचार करता पणजेरूच असो न्ही, गोंयभर जेन्ना आमी प्रचार करता तेन्ना महिलां कडेन जेन्ना वता तेन्ना आमकां अशें लक्षात येता की आमकां धमकी आयल्या, गृह तुमकां मेळटा न्ही, हे बंद करतले ही धमकी न्ही। भाजप सरकार येना जाल्यार ही स्कीम बंद जातली अशें सुद्दां सांगलें वता। आमचे फाल्यां सरकार येतलें, आमी ह्यो स्किमी बंद करच्यो ना, कारण त्यो लोकांक लागून स्किमी आसा। त्यो स्किमी कोणाक लागून आशिल्ल्यो? गृह आधार, ते बेकार आसा, तेंचे पोट चलचें, काही तांकां फायदो जावचो, काही त्या बायलांक मदत जावची। आमचे सरकार येतकीर ह्यो सगळ्यो स्किमी ज्यो आसा त्यो स्किमी चालूच उरतल्यो। पण 5 वर्सां गोंयची बायलां इतली सक्षम आसतली की ती म्हयन्याक 15,000 स्वबळाचेर जोडटली आनी तांकां ह्या स्किमीची गरज पडपाना आनी त्यो बायलो ज्यो आसा त्यो स्किमी बंद करतल्यो। ताका लागून मनोहर पर्रीकारान किंवा लक्ष्मीकांत पार्सेकारान ह्यो स्किमी बंद करपाची गरज ना।